आवाज येता म्हटलं तुका. सो आज आमी हांगा बिचोले हेल्थ सेंटरा कडेन आसा आनी आयज आमी हांगाच्यान बिचोले हांगा तालुक्यान 2 कडेन आमी फूड पॅकेट डिस्ट्रिब्युशन स्टार्ट केला. तितून ब्रेकफास्ट आमी फोवाची पॅकेट्स केला आनी उदकाचे बॉटल्स आनी अशें सॅनिटायझर घेवन आमी हांगा उबे आसा. आमी अपील करता की अशें 2 कडेन करता आमी. हांगा मया हेल्थ सेंटरानूय चालू केल्ले आसा आमी आनी हांगाय आयज हांगा चालू केल्ले आसा आमी. हे दोनूय कडेन आमी आयज आमचे भुरगे दोन टीम्स आमचे थंय रावल्ले आसा बिचोलेन तालुक्यान. आनी अशें हे आमी हेच्या फुडें आमी फाल्यां 2 हे कशें जाता ते पळोवन एक्सपिरियन्स घेवन आमी सांखळे हेल्थ सेंटरानूय हे स्टार्ट करपाचें आसा. तशेंच काल आमी पब्लीक प्लेस सॅनिटायझेशनूय स्टार्ट केल्लें आसा. सो आमी हांगा पिळगांव सारमानस ह्या फेरी कडेन सगळें आमी सॅनिटायझेशन केलें. तशेंच आमी आतां चोडणा आनी नारव्या ह्या दोनूय फेरयें कडेन आमी सॅनिटायझेशन फाल्यां परवा करपाचें आसा. तशेंच अदर प्रत्येक पंचायतीन आमी आमच्यो पब्लीक प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्ले आसा. थंयसरूय आमी पब्लीक प्लेस सॅनिटायझेशन करतले. तशेंच हे आमचो सेकंड इनिशिएटीव. सो हो जो आसा जो एक अम्ब्रेला इनिशिएटीव आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान स्टार्ट केल्लो आसा तो म्हटल्यार लेट्स हेल्प गोवा. आनी तेज्या अंडर आमी हे पब्लीक प्लेस सॅनिटायझेशन आनी आयज हे आमचे फूड पॅकेट डिस्ट्रिब्युशन स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच आमी आतां होम सॅनिटायझेशन आयच्यान स्टार्ट जाल्लें आसा. आयज ऑलमोस्ट 30 घरां आमी सॅनिटायझेशन करपाचें आसा. पेडण्यां, बार्देस आनी तिसवाडी, सालिगांव ह्या 3 कडेन आमी करपाचें आसा. हे सो हे आमी चालू दवरीत आसा. हांव भुरग्यां कडेन आमच्या बाकीच्या भुरग्यां कडेन मागता की आमकां चडांत चड टिमीची गरज आसा. सो आतां कोणाक दिसता की तूं सपोर्ट करपाचें ते हांगा येवन आमकां सपोर्ट करपाक शकता. कित्याक आमकां सदांच एक 2 जाण 3 जाणूच येवन हांगा करतले अशें ना. आयज तुमी करा फाल्यां दुसरें आनीक अशें चड आमकां भुरगे जाय. सो हांव तुमचे कडेन मागता की हांगा येवन करचें, हेल्प करचें आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. म्हाका कॉन्टॅक्ट करता, रामांक करूं शकता, रुद्राक्षाक करूं शकता, उपेनाक करूं शकता. तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी आमी ही टीम फुडें व्हरया. कित्याक हो टायम आसा आमकां आमची जी टीम आसा जो आमचो प्लॅटफॉर्म आमी तयार केल्लो आसा तो गोंयकारांक खातीर गोंयकारांच्या हेल्पाक पावपा खातीर हो प्लॅटफॉर्म आसा आनी तो आमी आतां यूज करपाक जाय. त्या खातीर आमी चडांत चड भुरगे जे आसा ते ह्या हितून येवपाक जाय आनी आमी फुडें व्हरपाक जाय. कित्याक गोंयकारांक आमच्या गोंयांक हेल्पाची गरज आसा आनी ती हेल्प आमी करपाक जाय. तशेंच तुमकां सांगता मयाय चालू आसा. हांव थंय वयतलो तेन्ना थंयसरूय तुमकां लायव्ह येवन थंयसरूय दाखयतलो कित्याक हें आसा तें. सो हांगा 2 कडेन आमी फूड पॅकेट डिस्ट्रिब्युशन स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच आमी सांखळे फाल्यां परवा 2 दिसांनी करता. हांगा कशें जाता तो एक्सपिरियन्स घेवन तेच्या फुडें करपाचें आसा आमी.